जंबलो में देव साबितम पुरुषोत्तम सप्लावती भेड़े जन्म जन्मने तो कोड़े से पानी ले अंगा इधर कर लो इधर घालता है मगे तक उपलब्ध हो नहीं आता अजित काल म्हणजे सगळ्यांना पावलंय पाय पडून घ्या सगळे झालं जंबलो में देव साबितम पुरुषोत्तम सप्लावती भेड़े देवा देवता राम देवता ते बोडगिशे देवता शांताराव देवता सातेरी देवता आणि ते महाराज दत्ता ते पायकडे आयचे शुभम होते आमचे प्रमुख साहेब मुख्यमंत्री सगळे बाकीचे हांगा सगळे अधिकारी इल्ले आसा त्यांच्या आदेशान हे शिलान्यास हे स्थापन केले आसा त्यांचे पुढे सुद्धा काय अडचण नसता ते भरली सगळी कामां निवृत्त परत जावंक जायची आमचे बाबूशाचे ते स्वप्न आसले ते हांगा म्हापसा बस स्टँड नवीन आणि त्यात रवींद्र भवन हे दोन्ही कामां ते आमचे जसोच्या हातीन जावंक जाय आणि प्रमोद सावंत ते सगळे फुडें चल्लेले आसा ते हितून अगदी बरें जालें अशें दाखोवणी शक्यतो बेगीन हे आमचे म्हापशेकारांक पळोवंक मेळोंक जाय जाल्यार अशें दाखोवणी सगळ्यांचें बरें कल्याण करून आनी हांगा जे सगळे म्हापशेकार आहा तेजे सुद्दां हांव अभिनंदन करता साणे करता बरें जालें अशें दाखोवणी सेवा करूंक जाय गड आधी पयस करून सगळ्यांक देव बरो दीस देव आयज हांगा म्हापशा बस स्टँड फाउंडेशन स्टोन लेईंग आमचे मदीं आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच तो चेअरमॅन आसा GSITC हो जो कॉर्पोरेशन ह्यो काम जो अंडरटेक करता तो तशेंच आयज एक म्हाका उमेदीन हांगा सगळे म्हापशेकार जमलेले आसा की फायनली जे आमचे लॉंग टर्म डिमांड जे आसले आयज ते स्वप्न पूर्ण जाता हांगा म्हापशा ह्या बस स्टँडाचेर तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा ड्युरींग द बाय इलेक्शन्स तेणें प्रॉमीस दिल्लो आसा म्हापशेकारांक की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा दॅट वील बी इनिशिएटेड एंड जाता तितले बेगीन आमी कंप्लीट करतले म्हणून सरान तेन्ना येवन हांगा उतर दिलेलें आसा आयज तेणें तें उतर दवरलां म्हापशेकाराचे मनान जें आसलें तें तेणें कंप्लीट करून दिल्लेलें आसा लोक खूब तेम जर खूब वर्सां जालीं फाटल्यान आमकां लागलेलें आसा की बस स्टँड करचें म्हणून आयज जो हो प्रोजेक्ट जो खूब वर्सां म्हाका दिसता एक 12 वर्सां चालू आसा प्रयत्न करता आनी बरो मोठो प्रोजेक्ट आहा सो एक टायम आमी तो प्रोजेक्ट घेवंक शकना म्हणून आमी फेज वायज तो मोडून आमी स्टेप बाय स्टेप घेवन आमी हो 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कंप्लीट करतले तशेंच हांव एक तुमकां एक डिटेल दिता रिगार्डींग द प्रोजेक्ट There will be KTC offices, drivers rooms, canteens, kitchen area. हे सगळे पेविंग जातले हांगा एक टॉयलेट ब्लॉक म्हणून येतलो एक 11 टेम्पो पार्किंग आसतले हांगा 50 आयडल बस पार्किंग बस बे आसतले शेड आसतले फॉर ट्रॅव्हलर्स जे आता हांगा पावसान लोक बॉम्बेसून लोक जे येता टुरिस्ट येता ते हांगा ह्या चिखलान देवचे पडटा सो ऑल दोज प्रोविजन्स वील बी मेड तशेंच एक 44 टू व्हिलर पार्किंग स्लॉट्स आसतले 64 टू व्हिलर पार्किंग 44 फोर व्हिलर पार्किंग 64 टू व्हिलर पार्किंग 15 ऑटो रिक्षा पार्किंग एक मध्ये एक हाय मास्ट आसतलो एंड हांव एक मेन इम्पॉर्टंट जो हांगा रोल आसलो एक रोड म्हणून यार्डांतले वेपारी जे आहा तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्लो की आमकां एक रोड दिवचो कित्याक बस स्टँडांतसून भितर सरता म्हणसर खूब त्रास जाताले तांकां सो आयज ह्या प्रोजेक्टान आमी एक 7 मीटर वायड रोड दवरला फॉर एक्सेस फॉर यार्ड हो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो अरावंड 3.5 करोड आसा आनी इट वील बी कंप्लिटेड बिफोर मॉन्सून थँक्यू म्हापसा ह्या बस स्टँडाच्या पायाभरणी सोहळ्याक माझ्या बरोबर म्हापशेचे आमदार बाब जोशुआ डिसोजा आमचे सगळे माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक सांखळे आणि म्हापशातले प्रतिष्ठित नागरिक हांगासर आसा पत्रकार म्हजे मित्र लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन ह्या कार्यक्रमाक आम्ही आत्ताच घातला 3.5 कोटीचो हो प्रोजेक्ट विदीन 6 मंथ्स पुराय करपाचो आसा आमचो प्रयत्न आसा ताज्याय पयलीं हो प्रयत्न पुराय करचो त्या खातीर भितर बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजीक फेसिलिटीज कितें आसा त्यो आमदारान बाब जोशुआन सांगला
आमी जशें म्हणटा की एकेकाळची म्हापसा ही आर्थीक राजधानी आशिल्ली. त्याच्या वेळार म्हापसांतली बाजारपेठ ही सगळ्यात व्हडली बाजारपेठ आशिल्ली. बट बेजीक फेसिलिटीज कमी जाल्ल्या कारणान हांचो ताण कमी जायत आसा. बट बेजीक फेसिलिटीज परत एकदां दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. जशें मार्केट यार्डाचो रोड ताका वचपा खातीर खूब प्रॉब्लेम आशिल्लो, हातूंतल्यान ताका डेडिकेटेड सेपरेट रोड फॉर द मार्केट यार्ड दिलो वयतलो. बेजीक हांगासर लोक सकाळी फुडें मुंबयंतल्यान देंवल्या उपरांत तांकां ज्यो टॉयलेट फेसिलिटीज बाकीच्यो फेसिलिटीज जाय त्यो ह्या बस स्टँडाचेर अवेलेबल केल्यो वयतल्यो. पावसाळ्यांत जो लोकांक त्रास जातलो तो लोकांक जावचो ना, जेणे करून टॅक्सीकार आसतले, मोटरसायकल पायलट आसतले, रिक्षाकार आसतले, हांची सगळ्यांची बेजीक तितूंतल्यान सोय केली वयतली. आनी इन फ्युचर आमकां जो बेजीक आमकां सेकंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट जेका बस स्टँड मेन बस स्टँड आमकां सुरू करपाचो आसा तोय बस स्टँड आमी जाता तितके बेगीन हातांत घेतले. पण ही फेसिलिटीज एकदां कंप्लीट करून दिल्या उपरांत आमकां त्या फेसिलिटीज हात घालपाक मेळटले. त्या ती ही फेसिलिटीज पुराय जाल्या उपरांत निश्चितच आमी मेन बस स्टँडाक सुरवात करतले. हांव परत एकदां म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरिया आसल्या कारणान आमी स्वयंपूर्ण गोंय हे पंचायत एरियांनी सुरू केलें. बट आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आसा हो म्युनिसिपालिटी एरियांनी बी बेगिनाच सुरवात करता, जेणे करून पुराय गोंयचे लोक हे स्वयंपूर्णते वाटेन वचपा खातीर कार्यरत रावतले. निश्चितच रित्या जशें ग्रामपंचायतीन ताका खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळटा, म्युनिसिपालिटी एरियांनी बी खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळटलो आनी प्रत्येक जाण स्वयंपूर्ण जावपाच्या दृश्टीन पावल उचलतलो. मागीर बारीक तो गाडेकार आसूं दुकानकार आसूं बारीक भाजी ग्रोवर आसूं ताच्या सगळ्या जाणांक योग्य रित्या न्याय मेळपाचो प्रयत्न म्हज्या सरकारच्या वतीन जाता. हांव निश्चितच परत एकदां सगळ्या म्हापशेकारां खातीर एक नवी पर्वणी जी आसा ती आमी बस स्टँडाच्या रुपांत तांकां दिता आनी जाता तितके बेगीन 6 म्हयने म्हटला पण ताज्याय पयलीं प्रोजेक्ट पुराय करपा खातीर GSIBCचो पुराय स्टाफ KTC हे कार्यरत आसतले, जेणे करून बेगिनात बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो. देव बरें करूं. चलो